Honorable Member Shri Sankalp Amankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 64, agriculture. I should thank the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji and Honorable Minister for Agriculture Sri Ravi Naikji for notifying the Goa State Amrit Kal Agriculture Policy for 2025. That pramane, I will also like to congratulate our Honorable Chairman for Horticulture, Sri Premen Sheth, कित्याक लागून जे Agriculture Leadership Award 2025 was given by Agriculture Group, Today Group. And वो first time वो award आमकां Horticulture Corporation गोंयान मेळ्ळो आसा, तेजे लागून तेंच्या आख्खे टिमीचे तेंचे कॉंग्रेच्युलेट करता आणि the Chairman of Horticulture Sri Premen Sheth. Speaker sir, every year our Honorable Minister for Agriculture Sri Ravi Naik assured that the fruit-bearing trees sampling reaches us on time. Speaker sir, कित्याक हांव ताचो खूब खूब धन्यवाद म्हणटा Honorable Ministeraचे, कित्याक आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 40 आमदारांक म्हाका दिसता हो असो फर्स्ट मिनिस्टर आसा जो टायमली आमकां सगळ्यांक ही जी सॅम्पलिंग आसा फ्रूट-बेरिंग ट्रीज आसा ती आमकां डिस्ट्रीब्यूट करपाक लोकांक लागून तो आमकां मदत करता आणि ती टायमाचेर पावता. फक्त एकूच रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक, स्पीकर सर, जी तो 1000 दिता एवरी इयर, खरोच ताका खूब डिमांड आसा, लोक खूब ते आशेन रावता की बाबा आमकां ती झाडां मेळटली. सो फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा ही 2000 करची म्हणून. हांवें एक स्पेशल एप्लिकेशन तुमकां दिल्लेलें आसा मिनिस्टर सर, कित्याक म्हाका एक ह्या वर्सा भितर एक आनी एक एक्स्ट्रा झाडां दिवची म्हणून, तेजेरूय मातशें लक्ष दिवन आमकां ही एडिशनल झाडां दिवची म्हणून. स्पीकर सर, फुडें उलयतना आयज जी हॉर्टिकल्चर आउटलेट आसा आनी हॉर्टिकल्चर आउटलेट लागून आमच्या खूब लोकांक हेचो फायदो जाल्लो आसा आनी सेकंडली त्याच प्रमाणे एम्प्लॉयमेंटूय लोकांक जनरेट जावपाक लागलेले आसा. सो बेनिफीट ऑफ फायनान्शियल बेनिफीट कित्याक आमी सबसिडीचेर वेजिटेबल दिता आमचे कॉर्पोरेशन आनी त्याच प्रमाणे दुसरे एम्प्लॉयमेंटूय आमच्या लोकांक मेळपाक लागलेले आसा, कित्याक लोक ते चलयता आनी आमचे कॉर्पोरेशन तांकां कमिशन दिता हे चलोवपाक लागून. हांव मागता आमच्या चेअरमॅना कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन, कित्याक ही जी वेजिटेबल प्रायस जी आयज वाडत आसा, भाजयेचो प्रायस वाडत आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आनी ती सबसिडायजेची प्रायस आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनसून मेळटा. सो तेज्या लागून आमकां चडांत चड ही हॉर्टिकल्चर आउटलेट जावची आनी त्याच बरोबर आमकां एम्प्लॉयमेंटूय मेळटले. आनी स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चेअरमॅनाक मुद्दाम सांगपाक सोदता, कित्याक म्हाका गरज आसा कित्याक ही आउटलेट्स थोडी वाडोवपाक, कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब कमी आसा आनी ह्यो आमकां एक्स्ट्रा दिवची. त्याच प्रमाणे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक हेजो एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलो. आनी त्याच प्रमाणे ज्यो ज्यो तुमी भाजयो दवरलेल्यो आसा, कित्याक आतां बाकीचे म्हाजे कलीग उलयताले, तेजे भितर हांव तुमकां म्हाजें एक सजेशन ऑनरेबल मिनिस्टराकूय आनी चेअरमॅनाकूय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे, कित्याक तेजे भितर आमकां खंय तरी बाबा हो जो गोंयचो आमचो नाल्ल आसा तो तुमी ह्या कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हाडपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमी वास्को मार्केटान गेले एक नाल्ल घेवपाक जाल्यार तो 40 रुपया रेट आसा. जेन्ना गव्हर्मेंट तेंचे कडसून घेता आमच्या लोकांक जो 17 रुपयान दिता, 17 रुपयान आमी जेन्ना बाय करता गव्हर्मेंट, जाल्यार जो मार्केटान जो प्रायस आसा तो 40 रुपया आसा. होच दर आमी जेन्ना गव्हर्मेंट घेता हो लोकांक आमी एक 20 ते 25 रुपयान दिवंक शकतलो तुमच्या हॉर्टिकल्चर आउटलेटाचेर. सो मागता हो जो आमचो नाल्ल आसा, कोकोनट आसा, हो तुमी हॉर्टिकल्चरच्या अंडर घेवचो म्हणून. हेच्या भितर आमकां चडांत चड आमच्या लोकांक हेजो फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, आयज आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो फोकस करता गोंयान एग्रीकल्चर कशें वाडचें, आयज तेज्या प्रयत्नाच्या भितर हॉर्टिकल्चरच्या प्रयत्नाच्या भितर आयज आमच्या गोंयान खुबशे फार्मींग वाडलेले आसा. आयज आमचे गोंयकार न्यू भुरगे आमच्या फार्मिंगा भितर जाल्ले आसा, बट ते खंय तरी लिमिटेडूच जाल्लेले आसा. आमचे जे ट्रेडिशनल फार्मिंग आसा तेजे भितरूच ते घुसलेले आसा. म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आनी स्कोप दिवपाची गरज आसा. ना ती फक्त आमची तांबडी भाजी, मुळो या बाकीची भाजी रोवपाक लागून न्हू, बट जी आयज न्यू टॅक्नॉलॉजी येयला, आयज जी आमचो फोकस्ड आसूंक जाय, न्यू टॅक्नॉलॉजी टार्गेट आसूंक जाय, आमचे न्यू यूथ तांकां मोटिवेट करपाची गरज आसा.
आणि हे फार्मिंग म्हणटा ते तितल्या पुरतीच दवरनासतना कमर्शियल फार्मिंगाचेर व्हरपाची गरज आसा. आयज तुम्ही कमर्शियल फार्मिंगाचेर येलो भितर पयसो इनवॉल्व जालो जाल्यारूच आमचे यूथ खंय तरी ते अट्रॅक्ट जातले. आनी तेच्या लागून कशे कितलेशे फार्मिंग आसा जे घरान करूंक शकता, धाकट्या जाग्यार करूंक शकता. जशें आमकां खबर आसा जे मशरूम कल्टिवेशन जे आसा ते, वनिला कल्टिवेशन, अलोवेरिया कल्टिवेशन, स्ट्रॉबेरी, ऑर्गॅनिक फार्मिंग, हे अशे कितलेशे वस्तू आसा जी आमी धाकट्या प्लेसीचेर व्हडलो तेजो प्रायस आसा. हेच्या भितर खंय तरी युथाक एट्रॅक्ट करपाक लागून म्हाका दिसता ही एक बेस्ट आमकां मिनिस्टरा कडेन, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ही एक संदी आसा आनी म्हाका दिसता ते हेजो संदीचो फूल फायदो घेतलो. कित्याक म्हाका फूल विश्वास आसा आमच्या मिनिस्टरा कडेन, कित्याक तो येदो व्हडलो सिनियर मंत्री आमचो आनी तेजो सदांच आशिर्वाद आमच्या सगळ्या ह्या नव्या आमदारांचेर आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 70 सिव्हिल सप्लाय, again I would like to congratulate the Honorable Minister for Civil Supply and Consumer Affairs, Sri Ravi Naik ji, for tremendous development taken place in the department of and benefit of the public at large. Speaker sir, I muddam सांगपाक सोदता, around 152 fair price shop have been registered with Common Service Center E-Governance India Private Limited for delivering Government of India e-service to the rural and remote location. सध्या 152 fair price shops ही ऑलरेडी तुमच्याकडे रजिस्टर झालेली आसा. ही एक बरी गजाल आसा. स्पीकर सर, परत स्पीकर सर, इट इज इंडियन कॉन्डेबल that the government of India under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana has announced distribution of free of cost food grain to the beneficiaries covered under National Food Security Act 2013 for a period of 5 years up to 31st December 2028. The Antyodaya Anna Yojana and priority household card holder beneficiaries of the same. Speaker sir, हा मुद्दा आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता that demand for APL card holders to increase. आयज आमकां जे सोसायटीन जे आयज आमकां तांदूळ जावं या गंव जावं, जे आमकां 10 kg तांदूळ मेळटा आनी 5 kg गंव मेळटा, सगळ्यांचो डिमांड आसा. कित्याक गरीब लोक साहेब, हा मुद्दाम तुमकां APL कार्ड होल्डर हे आमचे सगळे गोंयचे गरीब लोक आसा जे सोसायटीचे वस्तू घेता आनी तेज्या लागून ही 10 kg आसा ते तुमी 15 kg करचे. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जे गंव आमी दिता तांकां 5 kg ते 8 kg करचे अशें तुका हंबल तुका रिक्वेस्ट करता मिनिस्टर सर. आनी त्याच प्रमाणे जी पयली वस्तू इन्क्लूड आसलेली, जशें आमी साकर आनी तेल दिताले, ते आतां खंय तरी बंद जाल्लेले आसा. ते परत स्टार्ट करपाची गरज आसा. कित्याक गरीब लोकांक हेजी खरीच गरज आसा. कित्याक हेजो मार्केट प्रायस खूब आसा. सो तुमी साकर आनी तेलूय तांकां दिवपाक लागला जाल्यार हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जाता. तेल आमचे मदीं तेल दितले म्हणून सांगला, त्या प्रमाणे शुगरूय तुमी ट्राय करा, साखरूय दिवपाची. आनी स्पीकर सर, मेन सांगतना हेजी क्वॉलिटी जी आसा ती आमी मेंटेन करपाची गरज आसा. आयज सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न आसा, हे गरीब लोक असल्या कारणान ही क्वॉलिटी जी आसा तेजेर आमचें लक्ष ना. हांव स्पेशली सांगपाक सोदता कित्याक हेजेर मातशें लक्ष दवरपाचें आसा. क्वॉलिटी आमकां मेंटेन करची पडटली, कित्याक जे तांदूळ आनी गंव तांकां दिता ती मातशी आमी क्वॉलिटी आसा ती मॅनेज करुया. त्याच प्रमाणे जे आमचे गुदाव आसा, जो आमकां स्टॉक येता आनी हो स्टॉक खंय येता आमच्या बाळी रेल्वे स्टेशना कडेन, थंयसून जो ट्रान्सपोर्ट जाता आनी सड्याचेर येता. सो सड्याचेर येता आनी थंयसर एमपीडीच्या गुदावान हे स्टोर जाता आनी थंयसर स्टोर जाल्या उपरांत हो टेंडर जो जाता तो सेंट्रल लेवलाचेर जाता. तुमच्या हातीन कांय ना मिनिस्टर साहेब, हांव जाणा, पण हो टेंडर थंय जाता आनी हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा बाळीसून हांगा हाडपाक होवूय भायल्या लोकांक दिल्लो आसा. हे भायले पंजाबाचे लोक येवन ट्रान्सपोर्ट करता हांगा. आमच्या गोंयकारांक हो ट्रान्सपोर्ट घेवन दी, कित्याक हे थंयसून बाळीसून आमच्या सड्याचेर पर्यंत सगळे भायले पंजाबाचे ट्रान्सपोर्ट आनी तेंच्यांनी नव्यो गाडयो घेतल्या, नवे ट्रक घेता, रजिस्टर गोंयान केल्लेले आसा. हे आमचे गोंयकारांचे जेन्ना ट्रक आसतना भायल्या लोकांचे ट्रक घेवपाचे तांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळप बरोबर आसा, बट गाडयो तरी आमचे गोंयकारांचे यूज करा. सो हेजेर मातशें तुमकां लक्ष दिवपाचें आसा. आनी त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, कित्याक आमचो ऑनरेबल जो राज्यसभा MP आसा श्री सदानंद शेट तनावडे, ताका आतां हाडली आमचे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोवा स्टेटीचो चेअरमॅन केल्लो आसा. आनी तेज्या बरोबर हांव आमच्या गुदावान इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तेन्ना आमी थंयसर पयलें कशें स्टोर करता, कितें करता. सो आयज आमकां येदो व्हडलो आदार आसा, तेजो आदार घेवन म्हाका दिसता हे जे इश्यू आसा ते आमी सॉर्ट आउट करूंक शकतले. देर इज ऑल्सो डिमांड फ्रॉम द फेअर प्रायस शॉप, कित्याक तेंचो जो रेट आसा मार्जीन कमिशन ते ₹2.80. मंत्री सरान आमकां सांगलेलें कित्याक तेंचे ते वाडून दी, तुमी मिटिंग्यो घेतलेली नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाची जे ₹5 करता म्हणून, ते मातशे बेगीनच्या बेगीन तेंचे कित्याक 2018सून अजून पर्यंत तेंचे
पैसे वाडयलेले ना. सो हे मातशें त्यांचे कॉम्पेन्सेशन दिवपाचे. दुसरे तुम्ही त्यांना फिक्स केलेले आसा 9,500 रुपया दिवपाचे पर मंथ. तेवूय तांकां दिवन तांकां म्हाका दिसता तो बेनिफीट मेळटलो. कित्याक आयज तांचो जो कॉस्ट आसा, रेंट आसा, ते सगळे वाडलेले आसा. लेबर तेंचे वाडलेले आसा आनी तांकां हेच्या भितर खंय तरी परवडना. तेज्या लागून प्लस ते 10 पैसे जे चार्ज करता POS मशिनाचेर गेले 8 वर्सां जाले. इट इज अ डिमांड फ्रॉम द फेअर प्राइस. ते 10 पैसे घेतात तेज्या लागून देर इज ऑल्सो नीड. आणि त्याच प्रमाणे हांव एक लास्ट सांगपाक सोदता, आमचे LDC आनी MTS जे आमचे सिव्हिल सप्लाय मुरमो गोवन थंयसर वेकंट आसा, हे पोस्ट मातशे फिलअप करून घेवपाची गरज आसा. हांव रिक्वेस्ट करता. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट चड कांय सांगना स्पीकर सर. देर आर मेनी वुमन्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची मोर दॅन 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. तांकां खंय तरी जी आमचे पयलीं हँडीक्राफ्ट कोर्स दिताले, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, कोर वेडिंग, हँडलूम विविंग, हे परत खंय तरी स्टार्ट करपाची गरज आसा. हे सांगून हांव म्हजें थँक्यू म्हणटा. Honourable Member Shri